Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. चर्चिल आले माव टीएमसीत वचचे पयलीं आपल्याक मेळिल्लो. चर्चिल योग्य वेळार योग्य निर्णय घेता म्हूण बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष उलयता. आमचे कडेनूय ते उलयल्ले की ते खंयचे तरी एखाद्या राजकीय पार्टी भितर वचपाचे आसा. बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी तांकां हांगा थंय वच म्हणटात. तशें कांय ना. फायनली ते सिनियर आसात, तांकांय खबर आसा खंय वचूं जाय, कितें करपाक जाय. त्यामुळे ते योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतात. पण एक गोष्ट आसा की गेली 5 वर्सां ते आमचे बरोबर बरेच वेळार आमच्या बरोबर आसताले. ती एक बरी गोष्ट आसा. तानावडे उलयला ते धरून आपण चर्चिलाचो बीजेपी कडेन लागचार वयर काडलो. फाल्यां कितेंय बीजेपी सांगत तेंच ते करूं पडटलें. ना जाल्यार तेगे ज्यो केस आहाय, जे करप्शनाचे चार्जीस आहाय, जे सगळे इल्लिगल तेणें केलो आहा, हे सगल्यो केस तेगे वयर सरतल्यो. आनी ह्यो केस वयर सरपा नाका म्हूण तो तानावडे सांगून भायर सता. आज बाणाल्यांत एक ऑनस्ट पॉलिटिक्साची गरज. आज बाणाले लोकांक एक करप्ट पॉलिटिशियन आनी एक ऑनस्ट आम आदमी पार्टीचो उमेदवार हेजे मदें अंतर दाखोवन दिलो आहा. बाणालकारांक एक चॉयस आहा एक चेंज करपाक. सो टुडे दीस इज अ अपील टू गोवन्स all over Goa. Don't get bluffed with these people. They have been brought last moment 3 months before election to ensure that BJP wins, to ensure that the Salsette and South Goa votes get splitted. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस.